पेवर्साचे घालपा लागून उद्घाटन केल्लें आसा दाजीबाबान ह्या सगळ्या आनी आमचे कावन्सिलर गिरीश बोरकारान. आणि आमचो हो भाग मेस्तवाडो जसो पूर्वी पासून असो दुर्लक्षीत जाल्लो आसा आणि दाजीबाबान हांगासर सगळ्या वास्कोभर अशी प्रगती करून दाखयल्ली आसा आणि तेंच्यांनी हो स्टेप्स हांगासरय घेतलेलो आसा पेवर्स घालपाच्या ह्या रुपान. तर हांव दाजीबाबा आनी तेच्या सगळ्या टिमीचें हांव चडशें कौतुक करता की तेणेन आमचो सुद्दां भाग उपेक्षीत आसलो इतल्या वर्साचो. तर तेणेन आमकां हांगा पेवर्स घालपाक आनी बाकीची जी सुविधा आसा, जी सिवरेज आहा आनी कितें कितें आसा ते रस्ते बी आसा, तर तेणें एश्युरन्स दिल्ले आसा ती करपाची आसा. हांव ताका लागून ह्या वाठारांतल्या सगळ्या रहिवाशाच्या वतीन ताका अभिनंदन करता आनी तांकां थँक्यू म्हणटा. पूर्ण वॉर्ड नंबर 16 जी चालू आसा थ्रू ओरोल्यांसून बेलाबाय उडेल आनी आयज आमी मेस्तावाडे ह्या भागान पावलेले आहा. हांगा खुबशे पेवर्स घालूंक ना, केन्नाच हांगा पेवर्स म्हणून जावंक ना. हे आतां एक्चुली 30-40 वर्सां दिसता फर्स्ट टायम ह्या भागान पेवर्स जातले. खरेंच हांव धन्यवाद मागता आमच्या आमदार बाब दाजी सालकराचे की तेणी सगळ्या विथआउट भेदभाव धरनासतना सगळ्या 25 कावन्सिलरांक आपणाचो तो फंड थंयसून पास करून हाडप इतली सोपी गोश्ट न्हू. ती बेगीनच्या बेगीन तेणी हाडली, वर्साच्या भितर हाडली आनी ही कामाची सुरवात जाली. आनी ह्या भागान आत्तां बाईन सांगलें कितें हें इम्पॉर्टंट म्हटलें हांगा सिवरेज लायन ऑलरेडी पास जाल्ल्या, फुडले पावस जाता म्हटल्यार सिवरेजूय चालू जातली, तसोच तुमचो रस्तोय जालो. खुबशे हांगा प्रकल्प जावपाचे वॉर्ड नंबर 16. एक बरी गोश्ट आसा कितें आमकां हांगा आमदार हो फ्रेंडली आमदार मेळ्ळा. प्रत्येक भुरग्याक प्रत्येक मनशाक तो नांवान वळखता. असो आमदार पयलीं कोणाक मेळोंक नासलो. आमचें हें भाग्य कितें आमकां असलो आमदार मेळ्ळा. तेणी फुडें बरी कामां करची हांव अशी अपेक्षा करता आनी म्हाजी 2 उतरां कामां करता. अशें बाईन सांगलें म्हणजे इतली वर्सां जालीं कोणाच म्हाका दिसता प्रयत्न करूं नाशिल्लो, पूण आमी आतां 2 जाणां कडल्यान प्रायवेट मनशा कडल्यान जागो तांचे कडल्यान आमी घेतला आनी म्हाका दिसता एक्विजिशनूय प्रोसेस कंप्लीट जाला. ह्या 2 वाड्यान आमी 3 पंपींग स्टेशना खातीर खंयचीय सेवरेज जेन्ना येता ताच्या पयलीं पंपींग स्टेशन आसचें पडटा. पूण हांगा खुबश्या भागान आमी पळयलें की पयलीं लायन घाली आनी पंपींग स्टेशनूच नाशिल्लें. सो ती चुकीची गजाल आशिल्ली. ते म्हाका दिसता वेस्ट वतले पयशे काय कितें हांव नको, पूण आतां आमी 3 जाग्या कडेन जागो तांचे कडल्यान घेतला. तांणी आमकां NOCs दिल्या, काम स्टार्ट जावपाक शकता. म्हणजे जशें गिरीशान सांगलें ह्या पावसा मागीर हें काम सुरू जातलें आनी ह्या भागान म्हणजे ह्या मेस्तावाडे उरुले बेलाबाय ह्या 3 भागांनी म्हाका दिसता सिवरेजीचो प्रॉब्लेम सॉल्व जातलो. फायनान्स कमिशनाचें हें काम सगळ्या वॉर्डांनी केलां. फॉर द फर्स्ट टायम आमी खंयचोच भेदभाव दवरनासतना 25 वॉर्डांनी कामां जावची ह्या हेतून सगळ्या कडेन सगळ्यांक इक्वली कामां वांटून म्युन्सिपालिटीन घाल्या. ही बरी गोश्ट आसा. सगळ्या कडेन कामां आज जातात आनी आज हें काम अरावंड 15 लाखाचें काम आसा फुटपाथाचें. म्हाका दिसता तें जावन म्हाका दिसता ह्या लोकांक खूब सोयी जातली ताजेर, निवाळसाण उरतली आनी बरें जातलें. मार्केटाचें काम पयलें जाल्यार कंप्लिशनाचेर पावलां, म्हणजे स्ट्रक्चर उबें जालें आनी म्हाका दिसता 1-2 म्हयन्या भितर तें स्ट्रक्चर कंप्लीट जातलें. मागीर भितरली सगळीं कामां स्टार्ट जातलीं. बायणां पावर हावजाचें काम सुरू जालां, तांकां दुसरे कडेन शिफ्ट करप जाळे घाल्या आनी म्हाका दिसता 15 दिसां भितर तांकां शिफ्टींग जातलें आनी तें काम सुरू जातलें. चीफ ऑफिसर्स बंगलो जो इतलीं वर्सां आमी पळयतात की प्रत्येक तुमी प्रेसूय जाणा प्रत्येक टायमाक कित्याक सुरू जायना हें जातालें. ताजी बी आज नेबल NOC आमी हाडून आज PDN दिल्या आनी काल हांव चीफ ऑफिसरा कडेन उलयलां. म्हाका दिसता 15-20 दिसां भितर तें काम प्लॅन पास जावन तें काम सुरू, म्हणजे एकंदरीत वास्को भितर 3 प्रोजेक्ट हे सुरवातीच्या हातून आसा. जो आमकां आनंद आहा. आयज जे काम चालू जालां हेजे आमकां जवळ जवळ 13 वर्सां लागली आमी केली. आनी खरेंच म्हटल्यार सांगपाचें म्हटल्यार आयज जी आमची भुमी ही आहा ही भुमी रामाची भुमी आहा. पूण ह्या रामाच्या भुमीन आज कृष्णाक जल्म घेवन हांगासर हें काम करपाचें पडलें. तसो आमचो हो कृष्ण आयज दाजी साळकार पूण आयज आमकां आमदार म्हणून रावलेलो आहा. तेणी खरोखर जें काम हातीन घेतलां हेजे आमकां सगळ्यांक उमेद आहा. तशेंच आनी थोडी आमची कामां हांगा उरलेलीं आहा. एक मेन म्हणजे व्हडले प्रॉब्लेम आमचो आहा तो सेवरेजीचो. तो तर मातसो पूर्ण करून दिलो आमकां जाल्यार आमकां सगळ्यांची सोय बरी जातली. आनी जी आयज ती घाण जी जाता पळय ती घाण जावची ना हांगासर वाड्यार पळय. आनी आमचें स्वप्न जें आसलें तें स्वप्न पूर्ण जातलें. आनी खरेंच हे खातीर आमी आमचे कावन्सिलर गिरीश बोरकार तशेंच आमचो आमदार दाजी साळकार याचे आमी आभारी आहा. कित्याक तेणी हें जें डेवलपमेंट जें हातीन घेतलां हें करपा खातीर आमकां खूब वर्सां वाट पळोवची पडली. आनी हें तेणी आमकां जें उतर दिल्लें ते उतरा प्रमाणे ते आपले उतर मान्य करून आमकां तें करून दिल्लें आहा. त्या बद्दल आमी तेजे आमच्या वाड्या तर्फे आमी सगळे तेजे आभारी आहा.